वॉर्ड नंबर 18चो नगरसेवक अमया चोपडेकर हांची मुरगांव पालिकेचे उपनगराध्यक्ष म्हण बिनविरोध निवड जाल्या। नगरसेवक आशिल्ल्या तांच्या पालकांकडल्यान ते खूप कितें शिकल्यात म्हण चोपडेकर सांगतात। आपल्याचेर विश्वास दाखयल्ले खातीर ताणें भाजपाचे उपकार आटयल्यात। तशेंच मदतीचो हात दिवन विकास कामां फुडें व्हरपाक आदार दितलो म्हण ताणें नगरसेवकाक उतर दिलां। RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। लेडी माझे काउंसलर आसलो आनी माझी मम्मी आसली काउंसलर आनी ते वायस चेअरपर्सन सुद्दां आसले। सो तेंचे पोवन हांव शिकलो आनी हांव पॉलिटिशन गेलो। तशेंच तेंचे पोवन हांव काम करपाक लागलो आनी हांव मागीर युवा मंचाचो जनरल सेक्रेटरी मागीर अध्यक्ष जालो आनी आयज हांव काउंसलर जालो आनी वायस चेअरपर्सन जालो। सो म्हाजो मेन म्हाजो बॅकबोन आहा म्हाजी फॅमिली, तेंचे खातीर हांव आयज इतलो फुडें पावलो। आमच्या पयलींचे वायस चेअरपर्सन जे आसले ते रिजायन दिले आनी आमकां फॉर्म सीट फिलअप करपाची गरज आसलेली आनी आमी हांगा सगळे काउन्सिलरांनी डिसायड केले की आमी अमय चोपडेकराक जो एंगर्स आसा, डायनॅमीक आसा आनी जो आमच्या चेअरपर्सनाक हेल्पिंग हँड आसा त्या कारणान एक सेक्शन ताका तो हँडल करपाक दिवंक शकता आनी आमची म्युनिसिपालिटी सुद्दां बर्डन चड आसा तो सॉर्ट आउट करपाक लागून आमी एंगर्स आनी डायनॅमीक वायस चेअरपर्सन आमी इलेक्ट केलेलो आसा। मिस्टर अमय चोपडेकर बीइंग इलेक्टेड एज अ वायस प्रेसिडेंट, मैं आशा करता की तो दिपकान सांगल्यात त्या प्रमाणे म्हाका हेल्पिंग हँड दितलो आनी तो आपले कामूय बरे भशेन सांबाळटलो।